मोगाच्या बाबा भयणींनो, आज शुभतमनांत आमी देवचे मिसांची खबर आयकुल्या. बापान आपल्या पुताक हे संवसारांत धाडलो एक खास मिसांव दिवन. ही मिसांव म्हणजे मनशाक सोडोवंक, मनशाची सोडवण करूंक, मनशाक सुटका दिवंक. मनीस जायते पिडेन पडलेलो त्या वेळार कितें मनशान पातक केल्लें देखून तो मनीस जायते पिडेन पडलेलो. देखून बापान जेजूक संवसारांत धाडलो. आनी आमी जेजूचे जिवितांत नदर मारल्या तर 3 वर्सां हो वावर केलो बाबाच्या आदारान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान हो वावर केलो. न्ही फकत जुदांच्या गांवांनी तशेंच ओनबाद गांवांनी हो वावर केलो. मनशाक बरो केलो. ही मेड पीपल होल. He freed people from all the illnesses, be they physical or spiritual. होच वावर जेजून आमकां दिला. जे मिसांव जेजूचें तेंच आमचें मिसांव. तो थोडो वेळ शांत रावन जोन एकल्यान देवान दिल्ल्या मिसांची वळख करुया. जसो जेजून आपलो जिवीत खुर्सा दिवन मरोन आपले विसांव सोंपवले तेन्ना जेजून आमकां आदार दिवंक आमी हे वेळार देवा लागीं मागुया.